एकलो पिडेस्त वेता एका धाकट्यार लागीं आनी वचून धाकट्यार लागीं सांगता म्हाका ती दूख आसा ही दूख आसा आनी म्हूण सांगता. पूण धाकट्यार कितें करता ताच्याने ताका म्हणटा म्हजें हॉस्पिटल अशें आसा, म्हज्या हॉस्पिटलांत इतलीं बॅड्डां आसात, इतले पेशंट येतात, इतले विजिटींग डॉक्टर येतात आनी ताका पुरो वॉरंट दाखयता, वॉटर दाखयता, ताचें कंपावंड दाखयता, हर एक ताचे हाडली मिशिनरी दाखयता. ते मात्र न्हय, उपरांत तो थोडे ताचे कडेन जोक्स करता, थोडे ह्युमिनो सांगता आनी थोडे गादी ताका सांगता. अशें पुरो सांगता आसतना वो पिडेस्त ताच्या लागीं ताची पिडा सांगोंक पेसाडटा, पिडा सांगता. पिडा सांगोन आसतना धाकटेर म्हणटा हें सगळ्यांक आसा, तुजें कांय व्हडलें, तुजें कांय व्हडली पिडा न्ही, पिडेचो मस्तोण आसा संवसारांत म्हणून ताका एक लेक्चर दिता. आनी अकरेक ताणें सांगून म्हाका पिडा आसा, म्हाका ती दूख आसा म्हणल्यार एक कलिंग पेन किलर बरोवन दिता. आनी अशें आसता ह्या धाकट्यारान त्या पिडेस्ताचे कश्ट, त्या पिडेस्ताचे दूख, त्या पिडेस्ताचे वळवळे समजोन घेनासतना आपणें कितें सांगोंक आहा तें सांगचें, आपणेंच कितें उलोवंक आहा तें उलोवचें मात्र न्ही आसता. आपणें दिसता की आपुणूच रावलो जाल्यार त्या पिडेस्ताच्या गरजांक तो पावना जाल्यार त्या पिडेस्ताक कॅर ताणें करूना तर कितें जातलें. चड तेंप ताचें हॉस्पिटल वचोन जावचें ना, कित्याक ताणें जें कितें करूंक आसलें तें करिनासतना ताचे बदला कितें कितें तो सांगून गेलो जाल्यार ताचें लायसन्सूय वचचें पडटलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्याच्या वर्ता हजरपणांत आतां परत आमी ह्या सकाळीं ह्या शिकोवण्यांत भागीदार जाता. सोम्याक आर्गाणी ओगळाप, कित्याक सोम्यान हर एकी अवकाश आमकां दिवचे जावन आसात ताचे वर्त्या मोगाचे, ताचो मोग अनुभव करूंक, ताचे सांगता आसोंक हर एका दिसा म्हणल्यार बरी तो आमकां आपयता आसतना हो अवकाश आमी घेवया, सोम्याच्या वर्त्या मोगांत सदांच जियेवया. आनी तसो मोग आमचे थंय जियेत आसतना तेच पवित्र आत्म्यातय आमी एक जातल्या. पवित्र आत्म्या कडेन आमी केदाळ मागता, मोजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, मोजे थंय जिये पवित्र आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, सदां काळ जिये देवाच्या आत्म्या, मोजे थंय जिये मोजे थंय जिये मोजे थंय जिये मोजे थंय जिये वय मोजे थंय जिये पवित्र आत्म्या. आत्मा तो देवाचो, आत्मा तो सोम्याचो आनी त्या आत्म्यान आमचे सांगता जियेत आसतना हर एक बरेंपण तो आमकां दाखोवन दिता. त्या देखून सोमी केदाळ म्हणटा आमकां पवित्र आत्मा येता आसतना सगळें तो तुमकां कळीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी वांजेलांत माथेवाच्या वांजेलांत आयकल्लें आसा, खंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. त्या देखून सोमी बऱ्या तरान आमकां जागवण दिता आनी म्हणटा ह्या संवसारांत दिर्वीं पुंजय नाकात. पुंजय ह्या दिर्वीन त्या सर्गाच्या दायजांत, सर्गाच्या राजांत. त्या देखून आमचें दिर्वें काय आसा तें आमचें काळीजी आसतलें. तें कितें तूं तुज्या काळजांत पुंजयताय तें मात्र हेरांक तूं दिवंक शकताय, तें मात्र तूं हेरांक दिवंक शकताय. हें आमी समजून घेतलें जाल्यार आमी आमचें थंय कितें पुंजयता. आज ह्या संवसारांत, आधुनीक संवसारांत कितें आमकां आशा पाशा आसा, कितें आमकां वडण्यो आसात, हें सगळें आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत आमी कितें पुंजोवंक जाय आनी कितें पुंजयता हाच्या मदें एक आमकां तापावत कळोवंक जाय. पुंजोवंक जाय बऱ्या तरान सोमी आमकां सांगता, सर्गार तुमी दिर्वें पुंजया, ह्या संवसाराचें न्हय. हे संवसाराच्या दिर्व्याक कीड येताली, वाळे येताली, कला म्हणटाली, सोर कान्ना घालताले, पूण सर्गीचें दिर्वें, शाश्वत दिर्वें त्या देवाच्या वर्त्या राजांत आमी एक जावच्या दिल्लें दिर्वें. आनी हें जाल्यार दिर्वें पुंजोवंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार निराशा भोगता.
थोडे फाटी आमचे लागीं आमकां निराशा भोगता, थोडे फाटी हेरांनी आमच्या जिवनांत कितेंय चड उणें केल्या वेळार आमकां अपराध म्हणल्या वेळार या आमकां तांणी चिटींग केल्या वेळार आमकां निराश भोगता. निराश भोगचें वाजपी, पूण निराश भोगून आमी तेच निराशेंत रावल्या जाल्यार आमचें जिवन मुखारसून वचना. त्या खातीर आमी म्हणटा डिसअपॉयंटमेंट्स आर डिसअप्रुवल शूड बी मोमेंटरी. सगळ्या दिसां ह्या सगळ्या जिवनांत ते काण घेवन आमी वोवन आसचें न्हय बऱ्या तरान. सो डिसअप्रुवल आमी तातूंत रावल्या जाल्यार कितें जाता, आमचें थंय बरेंपण येना. एक निदर्शन तुमच्या मुखार दवरता. एकलो पिडेस्त वेता एका धाकट्यार लागीं आनी वचून धाकट्यार लागीं सांगता म्हाका ती दूख आसा ही दूख आसा आनी म्हूण सांगता. पूण धाकट्यार कितें करता, ताच्याने ताका म्हणटा म्हजें हॉस्पिटल अशें आसा, म्हज्या हॉस्पिटलांत इतलीं बॅड्डां आसात, इतले पेशंट येतात, इतले विजिटींग डॉक्टर येतात आनी ताका पुरो वॉरंट दाखयता, वॉटर दाखयता, ताजें कंपावंड दाखयता, हर एक ताचे हाडली मिशिनरी दाखयता. ते मात्र न्हय, उपरांत तो थोडे ताचे कडेन जोक्स करता, थोडे हुमिनो सांगता आनी थोडे गादी ताका सांगता. अशें पुरो सांगता आसतना वो पिडेस्त ताचे लागीं ताची पिडा सांगोंक पेसाडटा. पिडा सांगता, पिडा सांगोन आसतना धाकटेर म्हणटा हें सगळ्यांक आसा, तुजें कांय व्हडलें, तुजें कांय व्हडली पिडा न्ही, पिडेचो मस्तोण आसा संवसारांत म्हणून ताका एक लेक्चर दिता. आनी अकरेक ताणें सांगून म्हाका पिडा आसा, म्हाका ती दूख आसा म्हणल्यार एक कलिंग पेन किलर बरोवन दिता. आनी अशें आसता ह्या धाकटेरान त्या पिडेस्ताचे कश्ट, त्या पिडेस्ताचें दूख, त्या पिडेस्ताचें वळवळे समजोन घेनासतना आपणें कितें सांगूंक आहा तें सांगचें, आपणेंच कितें उलोवंक आहा तें उलोवचें मात्र न्ही आसता. आपणें दिसता की आपुणूच रावलो जाल्यार त्या पिडेस्ताच्या गरजांक तो पावना जाल्यार त्या पिडेस्ताक कॅर ताणें करूना तर कितें जातलें. चड तेंप ताचें हॉस्पिटल वचून जावचें ना. कित्याक ताणें जें कितें करूंक आसलें तें करिनासतना ताच्या बदलाक कितें कितें तो सांगून गेलो जाल्यार ताचें लायसन्सूय वचचें पडटलें. तशेंच आमच्या कडेन आमकां म्हणून आमचे थंय आसलें हेरांक आमी दिना जाल्यार आमी कितें करता, आमी एक तिरस्कार केल्ल्या बरें जाता. आमचें थंय कितें आसा तें आमी आमचे इतल्याक दवरना, हेरांक आमी तें वांटिना तर हेरांक आमी तिरस्कार करता. आनी आमचें तें आसलें तें वांटून घेवंक आमकां तें कळीत ना तर आमचें तें आसून कितें फायदो. हाका आमी म्हणटा आमी क्रिश्चन्स. ह्या क्रिश्चन्स म्हणलो अर्थ शब्द क्रिस्त. आमचे थंय क्रायस्ट इन, क्रिस्त म्हजे थंय, क्रिस्त तुजे थंय, क्रिस्त हर एकल्या थंय. त्या देखून आमकां क्रिश्चन्स म्हणटात. क्रिस्तांव आमी म्हणटा. आनी अशें आसतना क्रिस्त हांव म्हणटा आसतना म्हजे थंय हांवें कितें घेवंक जाय, क्रिस्ताक हांवें घेवंक जाय. मागलेली परजा म्हूण आमी सांगता आमकां यू आर द चोजन रेस, विंचलेली परजा, मागलेली परजा. इगर्ज मिसांव उतर परगटचें जावन आसा. उतर परगटता आसतना कितें आमी परगटूंक जाय, कितें आमी चड जावन परगटूं. आमचें व्हडपण न्ही, आमचें दायज न्ही, क्रिस्ताक आमी परगटूंक जाय. क्रिस्ताक आमी परगटीचे जाल्यार आमचें थंय क्रिस्त आसा जाय. जें कितें म्हजें थंय आसा तें मात्र हांव हेरांक दिवंक शकता, ना तर म्हजें हांव तें दिवंक जावचें ना. उजवाड हांव उजवाड म्हळां सोम्यान, उजवाड जावन अशा सोम्याक आमी हेरांक दिना जाल्यार आमी कितें दितले. हांव काळोख मात्र दिवंक शकतले, हांव शिवाय उजवाड दिवंक शकचें ना हांव. त्या देखून उजवाड जावन अशा सोम्याची खरी वळख, उजवाड जावन असो सोमी म्हजे थंय आसा थंय खंडीत जावन आमी हेरांक उजवाड दितले. हांव हेका लागून तें दिवंक म्हज्यान साधना, मागीर कितें दितलो, काळोख दितलो. त्या देखून काळोख दिवंक न्ही आमकां आपयला, उजवाड जावच्याक, उजवाड दिवच्याक. आनी तो उजवाड जावन असो सोमी आमचे थंय जियेता, खंडीत जावन आमी हेरांक तें दितले. तर मिस जावं काम कितें गे म्हळ्यार सोम्याक दिवचें, सोम्याचें नांव कळीत करचें, सोम्याचें मिस जावं आमी मुंदार वचचें म्हळ्यार सोम्याक आमी
प्रेजेंट करचें सोम्याक आमी प्रेजेंट करचें आनी अशें आसतना थोड्यांनी म्हणूंक बरो कोणाक जाय क्रिस्त कोणाक जाय सोमी कोणाक आयकोंक जाय देवान हर एका मनशाक रचतना हर एका मनशाच्या काळजांत एक ल्हान गॅप दवरला खंय खाली जागो दवरला खंय यांजे फिलिपिन्साचो द रिचेस्ट मॅन म्हणटात ताका तो म्हणटा देर इज ए वूंड इन माय हार्ट म्हज्या काळजांत एक ल्हान गाय आसा वो गाय कोणेय भरती करूंक जायना ह्या संवसारांत म्हजे कडेन जायते आसा जायते बदीक आसा आय एम द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड इन फिलिपिन्स आय एम रिचेस्ट मॅन इन फिलिपिन्स बट नो वन कॅन फील दॅट वूंड म्हणटा तो नो वन कॅन फील दॅट वूंड दॅट वॅक्यूम आय फील ते एम्प्टीनेस म्हाका भोगता ते उणेपण म्हाका सदांच भोगता तो गाय फकत क्रिस्तान मात्र बरी येत म्हणटा तो द रिचेस्ट मॅन इन फिलिपिन्स म्हणटा ओन्ली क्रायस्ट कॅन फील दॅट वूंड अँड वेन क्रायस्ट फील्स इट बिकम्स कंप्लीट अदरवायज इट इज नॉट कंप्लीट एट ऑल म्हणटा तो एनजे फिलीप पळया ताचे वरत व्यू पॉयंट कितले आपुरबाय तरान आसा की म्हळ्यार तो म्हणटा सोम्यान येवन ते काळजांत आसलो गाय भरती करिना जाल्यार तो गाय कंप्लीट भरती जावचो ना त्या देखून कोणेय विचारलें जाल्यार क्रिस्त कोणाक जाय ताचे विशीं आयकोंक कोणाक जाय पूण सांगल्यार आमकां हर एकल्या की आमचे थंय आसलो तो एक ल्हान खाली जागो भरती जायचे जाल्यार क्रिस्त जायचेच आनी देव जायचेच आनी ह्या देखून आमी त्या देवा सांगाता एक जावन आसचें आमचे थंय आसचें क्रिस्ताक आमी परगट तरान दिल्या तर मात्र आमी तो गाय भरती करून घेयत नाजाल्यार तो खाली जागो भरती करून घेवयत आनी कोण जकडी ताका स्विकार करता तेय तांच्या काळजांत आसतो तो गाय भरती करूंक तांकां अवकाश मेळटा आनी असले अवकाश आमी घेता आसतना आमचे थंय क्रिस्त जियेता आमी क्रिस्त थंय जियेता त्या देखून सम अगस्टीन म्हणटा I will never find rest until I find my rest in you. पळया तो म्हणटा म्हजें काळीज म्हजें जिवीत तुजें थंय आसल्यार मात्र संपूर्ण जाता तें खरें शांतपण तें खरें संपूर्ण तरान संपूर्ण जावचें एक बरेंपण तुजें थंय मात साध्य शिवाय आय विल नेवर फायंड रेस्ट अंटील आय फायंड माय रेस्ट इन यू त्या देखून सोम्या थंय आमी सदांच एक जावंक सोमी आमकां आपणें दिता त्या देखून आमचो गाय आमच्या काळजांतलो गाय भरती करचो सोम्यान मात्र सोम्याच्या अमलीक रक्ताच्या बळांत तो भरती करतलो आनी अशें आसता आमच्या थंय जायते फुडें आमी चिंता आमचे थंय डिग्री आसात आमी जायते शिकल्या आमकां जायती नॉलेज आसा हें सगळें आसा वय पूण क्रिस्त तुजे थंय ना तर हें सगळें कित्या फायद्याक येतालें ताका इग्नेशियस ऑफ लॉयला म्हणटा न्ही आमकां सगळो संवसार शिकोवन तुजो आत्मो होगडोन घेतलो जाल्यार कितें फायदो सगळें नॉलेज संवसाराची ह्या सगळ्याची नॉलेज तुका आसोन सोमी तुजे थंय ना क्रिस्त तुजे थंय ना तर कितें फायदो जांग पुरो आमची थियोलॉजी 3 वर्सांची जांग पुरो हेर जाणवाय आमी जोडटा पूण हे सगळे जाणवाय कितें करूंक साका जाय क्रिस्ताक आमी आमचे थंय घेवंक साका जाय क्रिस्ताचें येणें आमचे थंय जावचें साका जाय आनी तेन्ना मात्र आमी क्रिस्ता थंय एक जावन जियोंक तो आमकां आदार दिता क्रिस्त आमचे थंय आसतना आमी त्या क्रिस्ताक परगट तरान परगटूंक जाय आमी क्रिस्ताक परगटचें म्हळ्यार आमचे थंय आसल्या क्रिस्ताक हेरां थंय वांटून घेवंक जाय आमी पळयलें जाल्यार वांजेलांत सोमी कितें म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यात जाल्यार म्हणटा तो केदोळे तो म्हणटा तुमी म्हजे थंय एक जावन आमी ताच्या जिवनांत एक जावन रावूं जाय आमी ताच्या जिवनांत मेतेरपण घेवचें आनी तेन्ना सोम्याचें मेतेरपण आमचे थंय जाता आसतना आमी त्या सोम्याक हेरां थंय
परगट तरान ताचें नांव आमी गाजयतले आनी तच जाल्यार बरेंपण सोम्यान आमकां दिलां. आमी पळयलें जाल्यार बायबलांत जायते निदर्शन आसा. प्रत्येक तरान ती समारियाची स्त्री तिका जेजू मेळ्ळो. वळख तिका जावना, बायलां की तो उदका आसता तो उदक विसरता पूण तिका कळीत नासलें. आनी ताणें उलयता ती म्हणा लागली तुजे कडेन राजू ना आनी तुजे कडेन कोळसो ना, तुवें कशें तें म्हाका उदक दिवचें. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें उतरां जावन आसात, जिवीत दिवचें उदक म्हजें तें आसा. आनी त्या वेळार तिका कळीत जालें हो जावन आसा स्वामी, हो जावन आसा मेस्सिया. मेस्सिया म्हणल्या उपरांत तिणें ती चिंतल्या ताका दोन घेवना. हें आमचें काम कोणाय आमकां मेळ्ळें जाल्यार कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी तांपोवन लिपोवन दवरचें न्ही. हें परगट तरान आमी परगट करूंक आसा. सांग पळय हेरांचे खबरो कितेंय गजाली जाल्ले आसात ते आमी तांपोवन दवरूंक आहा. ते आमी परगट करता आनी क्रिस्ताक आमी परगट करना. ते परगट करूं आमकां आपोवन आमकां आपयल्यान जावन आसा क्रिस्ता परगट करूंक, क्रिस्ताक वर्त्या तरान दिवंक, क्रिस्ताचे वर्त अनुभव जाल्ले आमी आमचो अनुभव हेरां थंय वांटून घेवंक. त्या देखून क्रिस्ताक दिवंक आज आमी सलवल्या. एका रितीर पळोवंक गेलें जाल्यार आमी कितलें क्रिस्ता विशयांत उलयता. आमकां बे आज कितें जाता काय कोणा कडेन क्रिस्तांव आशिल्ल्या कडेन तर क्रिस्ता विशयांत उलोवंक आमकां बे दिसता. आनी चड जावन क्रिस्ता विशयांत आमी उलयता आसतना आमी आमची दरबार उलयता शिवाय क्रिस्ताचें वडपण, क्रिस्ताचें तें बरेंपण आमी लेखून हेरां कडेन उलयलें जाल्यार खंडीत जावन आमचें थंय आमी क्रिस्ताक परगट करूंक शकतले. ही समारियाची स्त्री कितें करूंक लागली, धांवली ती धांवली गांवाक धांवली. ती चिंतल्यार दोन घेवना. सोम्याची वळख तिका जाली, खरो मेस्सी आयला म्हण तिका कळ्ळें. धांवली ती गांवाक धांवन वचून जायत्या लोकांक ती हाडून आयली. सांगा लागली अरे आयला तो आनी म्हजें सगळें ताणें सांगलां आनी संपूर्ण तरान ताणें सांगिल्लें आनी म्हाका तो कळीत जालो आनी म्हजें थंय कितेंय संपूर्ण तरान बदलावण जाल्या. पळया तिच्या थंय ती बदलावण जाली. कोणें मेळो नजो, कोणा नाका जाली ती धैर्यान गेली, धैर्यान भरली. तितलें धैर्य बरो जाय तर सोम्याचो अनुभव तिणें करून घेतलो फकत त्या दनपारच्या वेळार त्या बायला लागीं. आनी अनुभव केल्ल्या उपरांत ती वगेत रावना, ती चिंतल्यार दोन बसोना. ताच्या बदलाक धांवली आनी म्हणा लागली तो मेस्सिया आयला, हांगा आसा, येया तुमी. सगळ्यांक ताच्या लागीं आपणान हाडून आयली. तें जावन आसा मिसांव, तें जावन आसा एक वर्तें म्हूण. सांग पुरो पातकान ती आसली पूण पातकांची वळख करून दिल्ले उपरांत ती पातकां सगळीं ती बगसोवच्याक सोमीन तिच्या लागीं आसलो आनी सोम्यान ती बगसिल्ल्या उपरांत तिचे थंय कितें उरलें, सोम्याचो अनुभव मात उरलो. सोम्यान तिका आपडलो अनुभव, काळजांत तिचे नितळाय हाडिल्लो अनुभव आनी असलो अनुभव घेवन ती धांवली. आनी आमचे थंय असलो अनुभव जाता आसतना आमी सयत धांवतां सोम्याचें नांव वाखाणूंक, सोम्याचें नांव परगट करूंक, सोम्याच्या विशयांत उलोवंक. पूण आमचे थंय तें ना तर आमी कितें उलोवंक शकतले. त्या देखून कितें म्हणच्या म्हजे कडेन 100 रुपया आसात तर हांवें कोणें विचारलें जाल्यार 50 रुपया दिव्येत, 60 रुपया दिव्येत, 70 रुपया दिव्येत. ह्या 100 1 रुपया म्हाका तो 90 आनी 90 रुपया दिव्येत. पूण म्हजे थंय इंच तें ना, म्हजे थंय कांयच ना, म्हजी पर्स खाली जाल्या तर हांव कितें दिवंक शकतालो. त्या देखून आमचे थंय कसलो अनुभव आसा, त्या क्रिस्ताचो खरो अनुभव, क्रिस्त विशयांत आमी उलोवंक जाय. सॉल आसलो पॉल जालो, क्रिस्तांव समर्थीक कितले कश्ट दितालो, दग दितालो. पूण पॉल केन्ना जालो ताचे उपरांत तो म्हणा लागलो क्रिस्त म्हजे थंय जियेता, हांव न्हय. त्या देखून क्रिस्ताचे वर्ते बाडार काय हांवें उलोवंक जाय. शिवाय ह्या संवसाराची दौलत म्हाका कांयच पडोन वचना. द नॉलेज ऑफ दीस वर्ल्ड इज नथींग म्हणटा तो सम पावल म्हणटा. ह्या संवसाराची जाणवाय आनी दौलत ही सोम्या मुखार कांयच फायद्याक येवची न्ही. त्या देखून हांव आज कितेंय उलोवंक शकता तर क्रिस्ताची वडवी काय उलोवंक शकता, क्रिस्ताचे बरेंपण उलोवंक शकता, क्रिस्ताक हांव उलोवंक शकता. हें पावलून केल्लें जावन आसा. सम पावलूचे व्हडले मिसांवांत ताणें हर एक लागीं ताची ती पत्रां बरयता आसतना म्हणलें आसा सोमी हांव न्हय, सोमी तो. सोम्याच्या नांवान कितेंय करूंक आसा तर तें आमी करयेत. म्हणल्यार निदर्शन जावन सोम्या सांगता एक जावन
संपाल वर्त्या तरान चियेल्लो जावन आसा. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, आमी पळयलें जाल्यार आमच्या फ्रांसिस्कान वर्देंत दुसरी वर्त सांबाळलेली क्लॅर ऑफ असिसी. सम क्लारा तिच्या विशयांत आमी पळयलें जाल्यार सोम्याक अनुभव करच्याक, सोम्याचे वर्ते मिसांव समजून घेवच्याक ती आपले सगळे पॅलेस सोडून आयली. आपले व्हडले रावळेर आसलें बापायचें तें सगळें ती सोडून आयली. कित्याक तिका कळीत आसलें सोमी वर्तो जावन आसा. आमी पळयलें जाल्यार तिच्या जिवनांत तिच्या बापायक जायते व्हडले रावळेर आसले, जायती बरी आस्त आसली आनी ताणें चिंतलें सोबायंत भोव आपुरबाय तरान फुलली चली, हिका एक बरें काजर करीत जाय आनी जायते नांव आपणाय जाय म्हणून ताच्या बापायन चिंतलें. पूण तिची आवय बरी बरी म्हळ्यार ती चड देवाच्या वर्त्या मोगान बरयल्ली, आत्मीक तरान वळिल्ली, संपूर्ण तरान देवा लागीं एक जावन जियोंक ती अत्रेकताली. आनी अशें आसता तिची देख घेतिल्ली क्लारा आपूण क्रिस्ता खातीर, आपूण क्रिस्ताच्या सेवे खातीर, आपूण क्रिस्ता करी सक्स जावच्या खातीर म्हणून समजून घेता. ल्हान प्रायार सयत आपणा थंय आसली ती सबाय जावं दी, आपणाच्या बापाय थंय आसली ती रावळेर जावं दी, आपणाच्या बापाय थंय आसली ती दावलास जावन ताका ती पिशी जायना. ताच्या बदलाक सोम्याच्या मोगाक ती अत्रेकता आनी सोम्याच्या मोगाक अत्रेकलेल्या देखून लागींत आसलेल्या पर्सुंकला म्हळ्यार कोपेलांत ती धांवता आनी फ्रांसीस आसीसीक मेळटा. कित्याक त्या वेळार फ्रांसीस आसीस आनी एकलो द सिमिलर टायप ऑफ पर्सन यंग मॅन. कित्याक ताच्या बापायकी आसली जायती आस्त, ताच्या बापायकी आसले जायते बरो व्यापार पिटा बर्नादोनेक. आनी पिटा बर्नादोने आपल्या पुतान व्हडलो रायकोर जाय, आपल्या पुतान म्हजे बिझनेस चलोवन व्हरत जाय. तें आसलें सक्कळी वस्त्राचें कितें बिझनेस आसा तें सगळें ताणें जवळी वेपारीचे बिझनेस ताणें चलोवन व्हरत जाय आनी आपणाक बरें नांव हाडयत जाय. दोगांयच्या बापायक आसलें इतलेंच, ह्या भुरग्या दोरी आपणाक व्हडलें नांव मेळत जाय म्हणून तांकां ते कितेंय दिवंक तयार आसलो. पूण फ्रांसीस आसीसी सयत समजून घेता आसलो तो गाय संपूर्ण करीचे जाल्यार क्रिस्त मात्र ह्या संवसाराची दावलात न्ही, म्हज्या बापायचे जवळे वेपार न्ही, म्हज्या बापायचे ती ग्रेस्त गाय न्ही, म्हाका जाय क्रिस्त. त्या खातीर तो ताच्या फाटल्यान दवरलो आनी ताका ताणें आपणायलें. हें पळयलें क्लॅर ऑफ असिसी वॉज इन्फ्लुएन्स्ड बाय द पॉवर्टी एंड द लव ऑफ फ्रांसीस ऑफ असिसी, लव टुवर्ड्स जीसस. सोम्या थंय ताका आसलो मोगा थंय ती प्रेरीत जाता आनी ती वचोन सोम्याच्या वर्त्या पांया तळा एक जाता. सोम्या सांगता एक जावन ती जियेता आनी सोम्या सांगता एक जावन जियेत आसतना कितें करता ती तिच्या सगळ्या जिवितांत इतलें एक सोम्याक ती नांव हाडटा. सोम्या परगडतगी तिचे उपरांत तिचे दोगी भयण्यो त्याच फ्रांसिस्कान वर्देंत जॉयन जातात, धार्मीक भयणी जातात. तिच्या आवय उपरांत लास्टाक ती त्यात धार्मीक बेसांत एक जावन सगळे कुटुंब त्या धार्मीक बेसांत एक जाता. आनी अशें आसतना सांगतात की क्लॅर ऑफ असिसी सक्रामेंता मुखार बसोन सोम्या कडेन मागताली. झुजार येवन असीस शहर सगळे नाश करच्या अंतर आसतना क्लॅर सोम्याच्या त्या सक्रामेंतांत द्वारी सगळे शहर ती राखता. तो काणकोण ती रावता आनी सगळी आर्मी पाटी वेता. उपरांत क्लॅर आपूण आस्वस्थ आसतना मोर्चा पयलें सोम्या खातीर ती अत्रेकता. सोम्याक हांवें पळय जाय म्हूण चिंता आनी सोमींत म्हाका जाय म्हणटा. आराधन करचो तो व्हरतो जेजू, आराधन आसतो जेजू तिच्या वण्टीर तिका दिसून येता आनी त्या जेजूक ती आराधन करता. त्या देखून आमी म्हणटा सेंट क्लॅर इज द पॅट्रनेस ऑफ टेलिविजन, पॅट्रनेस ऑफ टेलिविजन. तिचे थंय आसली ती योजना, तिचे थंय सोम्या विशयान तिणें चिंतचें सगळो दीस ती सोम्या सांगता आसतली. त्या देखून सोमींत तिचे थंय जियेता. त्या देखून अगस्टिना बरी सोम्या थंय नासतना कितेंच आमकां ना, सोम्या थंय आमी आसतना हर एकी आमकां आसा. आमच्या जिवनांत आज आमी पळयलें जाल्यार
कितेंय आमी गळसून आमी व्हड मनशां जाता म्हण चिंतलें जाल्यार तें थोडें तात्कालीक मात जावंक पुरो. थोडे आज आमी पळयतना थोडे संवसारांत थोड्या जाणांनी जिवोवचें पळयत आसतना कशें काय हांचें जिवन कित्याक हांच्या थंय त्या क्रिस्ताचो मोग आसा की ना गी म्हण थोडे फावटी बघता. म्हळ्यार सगळें आपणान केलें, सगळें आपुणूच आसा, आपूण एकलोच म्हणल्यार बरी, आपूण एकल्याच म्हणल्यार बरी, थोडी जियोवचीं आसात. पूण क्रिस्ताक समजून घेतलो व्यक्ती ताचे व्यक्तित्व बदलावण करून घेता. क्रिस्त ताचे दायज जाता, क्रिस्ताक तो आपणयता आनी क्रिस्ताक आपणयलो तो क्रिस्त विशयांत उलयता. शिवाय हेरांचे ताका तितलें पडोन वचोन ह्या संवसाराचे लौकीक दावलाते विशयांत तो चड चिंतिना. त्या देखून आमी दिर्वे पुंजयता खंय. आज आमचे दिर्वे आमी खंय पुंजोवंक जाय. आज आमचें दिर्वें क्रिस्ताच्या वर्त्या अनभोगान आमी पुंजोवंक जाय. आमचे दिर्वे जावन आसात ते क्रिस्त, आमचे वर्ते दायज जावन आसात ते क्रिस्त. त्या क्रिस्त सांगता आमी आसतना ताका परगट करिनासतना रावंक जाता की पयलें आमकां ताचे विशयान कळीत जावंक जाय, ताचो अनभोग जावंक जाय. आमकां कितेंय कळीत ना म्हूण आमी थोडे फावटी चिंतल्या जाल्यार हेरांक जायती जाणवाय आसा, हेरांक सगळ्यांक कळीत आसा, तुका कांय कळीत ना म्हूण भियेनाका. वच जेजू लागीं, दिंबेर पडोन ताचे कडेन माग आनी तस्सो स्वामी जाय जाल्यार बरी जाणवाय तुका तस्सो दिता. कित्याक की म्हळ्यार तो दिवचो आनी ताचो अनुभव करतल्या केदाळे तो लागीं ताचो सोम्याक लागींसर आनी तो तुका लागीं सरतलो म्हणटा आमकां इवांजलिस्ट. आनी त्याच प्रमाणे सोम्याच्या नांवांत आमी जियेत आसतना सोमी सदांच आमकां राखता आनी सांबाळटा. सोम्याचो अनुभव करूंक जाय, सोम्याच्या मोगांत आमी जियोंक जाय, सोम्या सांगता एक जावन सदांच आमी रावोंक जाय. आनी तेन्ना सोमींत आमचे सांगता आसतलो. मनाचें वाचप काण आमी वाचता आसतना वांजलांत वाचता आसतना तो मनीस साकोर कोण आपलो धनी येतना जागो रावोन आसा तो बागीचय. कित्याक ताचो धनींत उठोन ताका बऱ्या तरान सांबाळटालो, ताका पंक्तीर बसोन तो वाडटालो म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार कोण तो साकर सदांच तयार आसा तसो धनी पाटी येता आसतना जागो आसा. जागो म्हळ्यार हें आज जागोण म्हळ्यार सोम्याच्या उतरांनी आमी प्रेरीत जावचें, सोम्याचो मोग अनुभव करचो, तो मोग आमचेंतल्या दवरचो न्ही. आमी हेरां थंय तो वांटून घेवचो. समारियाची ती स्त्रीयेन वांटून घेतल्या बरें हेऱ्याक वचोन म्हणा लागली ताका हांव भेटला, तो आयला आनी ताणें म्हजे विशयान सांगलां, ताचो अनुभव म्हाका जाला. भियोंक ना ती. कोण कितें पाती येता की ना म्हूण तिणें कांय चिंतूना, सगळे पाती येले. कित्याक जायतो लोक धांवी जेजू लागीं धांवन आयलो. समारियाच्या स्त्रीयेन केल्लें तें परगटपण आयकोन स्वामी म्हाका मेळ्ळा. कसलो अनुभव म्हजे थंय आसा. म्हज्या जिवनांत हांव कितें बगता, म्हज्या जिवनांत कोण प्रमुख. स्वामी गी या ह्यो संवसार. त्या देखून आमी संवसारांत जियेत. हांव तरी स्वामी म्हणटा तुमी कुर्साक खान मारिना जाल्यार म्हज्या फाटल्यान येवंक जावचें ना. कुरीस म्हळ्यार ह्या संवसाराचे दौलताय न्ही. संवसारांत आसतना कश्ट येताले, वळवळ येताले, पिडा येताली, हे सक्कडी सोसून घेवंक त्राणी तो दितालो. ताचे सांगता आसल्यार मात, ताचे सांगता नासतना आमी एमटी जावन उरल्या तर आमकां तें सोसूंक बारीक कश्ट मारताले, देदेसपरपण येतालें, आमी चंचल जाताले आनी आमचे बावार्थच आमी होगडोन घेतले. त्या देखून सोम्यातय सदांच एक जावन रावंक आमी प्रयत्न करया. क्लारा पसिसीचे वर्तें निदर्शन पळयलें जाल्यार कितले बरे संवसाराचे प्रॉस्पेक्ट ती सोडून सोम्याक आपणोवंक ती आयली. सोम्याक अशें तिणें आपणयलें की ते दुबळीकाय फ्रांसिसाची तिका प्रेरीत करूंक लागली. प्रेरीत केलें मात न्हय, ती आपले कोवेंतांत तीच दुबळीकाय बऱ्या तरान जियोंक लागली. त्या देखून लेडी पावर्टी दुबळीकायची ती स्त्री तिका घेवंक ती लागली. कित्याक तशें आसतना सोमी मात्र आमकां आदार म्हूण आमी समजून घेतला. कलतेपणी आमी वळखून घेतला. जो मनीस कोण कलतो जाता सदांच देवा सांगता तो आसता. जो मनीस कलती विनाती करता ताका देव पावता. जो मनीस
कोण आपल्या कलतेपणांत हेरांक वळखूंक शकता ताका देवूय वळखता. कित्याक सोम्याचें मिसांव हें जावन आसलें. कलत्या बोळ्यांक अपुरबाय तरान ताणें बलिश्ट केलें. ताच्या जिवनांत तांकां आदार दिलो आनी असलें जिवन जियोंक सोमी आमकां आपोवणें दिता आसतना सोम्याच्या नांवांत आमी सदांच जियेवया. सोम्याचो अनुभव करया. चड आनी चड तो अनुभव करून सोम्या सांगता एक जावया. सोमी दिता तें समाधान, सोमी दिता ती शांती, सोमी दिता तो मोग आमी घेतलो जाल्यार सोम्या विशयांत आमी प्रगट करतले शिवाय आमच्या विशयान न्हय. आनी खरें इवँजलायजेशन इज दीस, टू गीव क्रायस्ट टू अदर्स. क्रायस्ट इन, गीव क्रायस्ट टू अदर्स. आमी आमचें तें आसता सोम्याक हेरांत थंय वांटून घेवंक जाय. त्या देखून चूक समजणी नाका. सोम्याच्या विशयांत आमी केदाळ उलय जाय, केसें उलय जाय, कोणा कडेन उलय जाय. आमचे थंय तसलो अनुभव जालो जाल्यार तो अनुभव वांटून घेवंक आमकां मेळिल्ले संदर्भ आमी चुकोवचे नाकात. सोम्या विशयांत वचोन खंय सकळी थंय थंय वचोन आमी प्रगट करूंक जाय की तें आमच्या अनुभवाक वळख जाल्लें जावन आसा. शिवाय पगाचार उतरां काडून आमी वयचे न्हय. तो खरो सोमी आमच्या थंय जियेता तर आमी ताचे थंय जियेता आनी त्या सोम्याचें जिवन हेरांक आमच्या दोरी प्रगट करच्याक सोमी आमकां आदार दिवं दी, आमकां सांबाळून दी. चड आनी चड वर्त्या मापान ताच्या बेसांवांनी आमकां भरूं दी. सोम्याचें नांव सदांच जावं. सोम्याचो मोग आमच्या काळजांनी सदांच वाळो आनी सोम्याचो अनुभव आमचे थंय जाल्लो हेरांत थंय वांटून घेवंक धैर्यादीक आमी जावया. धैर्य आमचे थंय थोडे फावटी उणें जाता. आमी उलयल्यार कितें जाता काय. सोम्याचो अनुभव आमकां जाल्लें बरेंपण आमी केन्नाच तें लिपोवन दवरूंक जायना. सोम्यान आमकां केलां तें खंडीत जावन ताणें तें केलां. जायते जाणां कलती सरळ आशिल्ल्यांनी उलयतना हांवें आयकलां. ताणें म्हणचें आसा सोम्या कडेन हांव मागलें, सोम्यान म्हाका दिलें. बरी भलायकी म्हाका नातिल्ली, सोम्या म्हाका वचून सरपडली आनी सरपडलो आनी सोम्यान म्हाका ती भलायकी दिली. थोड्या जाणांक जर एक विपर्यास भोगता, वय गी जालां गी, तो अनुभव तांकां कळीत आसा. कित्याक सोम्या कडेन तूं मागता आसतना सोमी तुजें थंय करची ती बदलावण तुवें अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर सोम्या सांगता एक जावया. सोमीन आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी. सोम्याच्या मोगांत आमी जेवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. विनोद गंगोळी आनी तेच्या टिमाक संपूर्ण तरान हो संदेश तांणी प्रसार करता आसतना सोम्याचो नांव प्रसार करता ताचो व्हरतो अनुभव तांणी बघून हरयेकल्या की त्या द्वारे क्रिस्ताक प्रगट तरान सुवार्थेचो क्रिस्त आमच्या काळजांत आमच्या जिवनांत जियेलो सदांच हेरांकी एक प्रेरीत जावच्याक आमी आमच्या दोरी क्रिस्ताक प्रगटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.